basically whole idea is to start this newborn baby clinic so that we can check the children that are newly born for future treatable metabolic disorders, and whole idea is to see that we take proper care of these children. आणि एक तुमकां सांगपाचें म्हणजे जो आमी प्रोग्राम गोंय राज्यान चालू केल्लो तो केंद्र सरकारान एडॉप्ट करून ते नॅशनल हेल्थ मिशनाचो एक भाग जाल्लो आसा. म्हणजे आमी कितें केलें, पेंटावेलंट इंजेक्शन बी आमी पायलट प्रोजेक्ट म्हणून गोंय राज्यान आमी मंत्री आसतना इम्युनायझेशन प्रोग्राम तुमकां परत याद दिता. गोंय राज्यान पयलीं इम्युनायझेशन प्रोग्राम जी आशिल्ली एकदम कमी आमी जे इम्युनायझेशनाक आमी इंजेक्शनां दितालीं. आमी मागीर MMR, रुबेला, तेजे भायर पेंटावेलंट हे सगळे गोष्टी आमच्या टायमाक तेन्ना चालू हांवें स्वता चालू करून घेतलेले. म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेज आणि हेल्थ सर्विसान काही थोडेच इंजेक्शन गावतले लोकांक, पूण ते आतां फुडें वचून आतां आमी ह्या तरेन केलें की सगळे इम्युनायझेशन प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन इट, अँड दॅट इज बींग एडॉप्टेड ऑल्सो बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. अँड न्यूबॉर्न बेबी स्क्रीनिंग इज अवर फ्लॅगशीप प्रोग्राम. वी आर गोइंग टू सी दॅट वी रन इट प्रॉपरली. 5 वर्सां फाटीं हो प्रोग्राम लॉन्च केल्लो, मात तंत्रीक अडचणींक लागून तो फुडें गेलो ना. Some 4-5 years back, in the earlier tenure of our Honorable Health Minister, this program was launched. But there were some technical difficulties because the diseases which we involved in the screening did not make a major impact as such. So this time we have modified this screening program. We have now included all 6 or 7 common diseases which can be easily treatable diseases. And this can be detected at the newborn before they manifest and before they leave any disability or mortality. FDAचे नुस्तें चेकिंगाचेर काँग्रेसीक दुबाव दिसता जाल्यार चॅक नाक्यार तांणी नुस्तें चेकिंग करूंक वचचें म्हूण FDA मंत्र्यांची जाप. जर काँग्रेसीक खात्री नाल्यार काँग्रेसचे पार्टीचे सगळे वर्करान जावन थंय किट विकतें घेवचें आनी थंय स्वता नुस्तें वचून टेस्ट करून दी. जाय जाल्यार ते जॉब जाय जाल्यार आमी दिवपाक तयार FDAन. आमचे कडेन कमी आसा स्टाफाचो. ते जर डेप्यूट करता काँग्रेसच्या लोकांक तेंचे सगळ्या स्टाफाक आनी तेंचे कोण कोण बोबो मारता ते तांकां सगळ्यांक आमी घालपाक तयार आहा FDAचे. तूं बसा तुमी बॉर्डरीचेर आनी करा. आमचे कडेन ना म्हणजे कितें, आमी जे कितें करता ते बाबडे बसता 12 वरांचेर रातचे बसून, आनी इट इज नॉट फिक्शन. यू गो देर एंड यू चॅक. लेट द मिडिया गो. पयर तो गेला चॅक करपाक आहा काय ना, आनी ते चॅक करतले. प्रत्येक कंटेनर काडून चॅक करचें पडटा. बेश्टे अफवा करपाक आनी कॉन्स्पिरसी थियरी करपाक काँग्रेसची संवय जाल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी.